नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंय मुक्ती दिसाची तुमकां सगळ्यांक हुरहुरीत परबी. आतां पळोवया गोंय मुक्ती दिसाची मुखेल शासकीय कार्यावळ ताळगांवच्या गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रध्वज उबयलो आनी परेडीची पळोवणी केली. ह्या वेळार वेगवेगळी दळां आनी विद्यालयांचें संचलन जालें. भांगराळें गोंय साध्य करपा खातीर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर वावुरता. देशाच्या आनी राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत कोणीच फाटीं पडचो न्हय म्हणून ह्यो कल्याणकारी योजना पासून वंचीत रावचो न्हय ह्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी सातत्यान सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो आसा. क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, आझादी का अमृत महोत्सव, NEP 2020, G20 चे प्रेसिडेन्सीच्या अंतर्गत घडून आयिल्ल्यो विविध कार्यावळी ह्या माध्यमांतल्यान आमचो देश विश्वगुरू जावपाक लागला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जायतीं पदकां आनी इनामां भेटयलीं. पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांकां राष्ट्रपती पुलीस पदक भेटयलें. तशेंच पुलीस पदकां, मुखेलमंत्री पुलीस भांगरा पदकां, उजो पालोवपी दळ, होमगार्डांक पदकां भेटयलीं. स्वयंपूर्ण मित्रांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. तशेंच कला आनी संस्कृती खातें, शेती खातें, गोरवा सांबाळ खातें आनी समाज कल्याण खात्याचे पुरस्कारूय मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकीं भेटयले. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या वेळार सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. गोंय मुक्ती दिसा निमतान फोंड्या क्रांती मैदानाचेर कार्यावळ जाली. शेती मंत्री रवी नायक हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नाईक, सरकारी अधिकारी, शाळांचे विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. गोंय आमी आयज पळयतात आनी सगळे मळाचेर आमचे उदरगत जाल्ले आसा. आमची शिक्षण मळाचेर आयज सगळे तरेचे शिक्षण आमच्या गोंयांत आसा. गोंय बरोबर आमकां आनी कितें फुडें आनी कितें करतले जाल्यार देशभर आसा आनी वेगळी वेगळी तरेची कॉलेजी आमची गोंयांत येतात. NIT म्हणून आनी दुसरी कॉलेजी म्हणून सगळे तरेची कॉलेजी आमच्या गोंयांत आसा आनी म्हणजे आमच्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक सगळे तरी सोय आसा. प्लस सरकारची मदत आसा. सरकारची मदतीन फुडें वचूं शकता. खुबशे शिक्षण फुकट आसा आनी इतर जे जाती धर्माचे लोक आसा जावं ST OBC तांकांय बी SC तांकां शिक्षण खुबशी सवलती देशांतूय आसा आनी गोंयांतूय आसा. आमच्या गोंयांतूय आसा. गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ म्हापशा जाली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार पुलीस आनी विद्यार्थ्यांनी संचलन केलें. तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. म्हापशेचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी पुंडलीक खोर्जुवेकार, उपजिल्लोधिकारी गुरुदास देसाय आनी यशस्विनी BIAS सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आणि पर्यटन क्षेत्र पळयता आसतना आमी सदांच गोवा म्हणटकर गोंय म्हणजे दर्या, समुद्र, बिचीज, टुरिजम कॅपिटल गोंय करता आसतना इन्फॉर्मेशन आनी टॅक्नॉलॉजी खातीर तातूंतल्यान आमी क्रिएटीव कॅपिटल करचें हेय आमी विचार फुडें व्हेले. इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर, कोवर्किंग स्पेसीस, IT खातीर नवे एरियाज हे सगळे सुरवात जे केल्या ते येता त्या एक वर्सा भितर जे पळोवंक मेळटले. खुबश्या भुरग्यांक येता त्या पिढीक जे आमी एक वाटचाल दिवपा जाय तातूंतल्यान ह्या IT आनी टुरिजमाच्या क्षेत्रांत खुबसो फायदोय जातलो. खुबशे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो. सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाकूय आनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो हे हांगा सांगपाक खंयच हांव कमी रावचो ना. दिवचले उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात आयोजित गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी राष्ट्रध्वज आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चौधनकार, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार राजाराम परब आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ज्या पद्धतीन आयज हेची प्रचिती मेळटा ह्या उत्सवान सगळे नागरीक जशे सहभागी जावपाक जाय तशें आयज जायना. हेचे कारण प्रत्येकान सोदचें. मातृभुमीक जेन्ना आमी वंदन करता हे वंदन जर आमी करिनासतना जर फुडें सरले जाल्यार आयज आमच्या जिवनान सफलता आमी हासील करूंक शकना अशें आमी मानपाक जाय. आयज मातृभुमीचे जर रीण फारीक करतलो जाल्यार ती त्यागाची भावना प्रत्येक मनुष्याच्या मनान आसपाक जाय आनी ती तेवत उरपाक जाय.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2023च्या ग्रँड फिनालेत वांटो घेवप्यां कडेन भासाभास करतले. प्रधानमंत्र्यांच्या युवा नेतृत्व विकासाच्या विजनाखाला स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन एक राष्ट्रव्यापी पावल आसा. हे वरवीं विद्यार्थ्यांक सरकारी मंत्रालयां आनी विभागांतल्यो गंभीर समस्या सुटाव्यो करपा खातीर एक माची उपलब्ध करून दिता. अंदू स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2023चे आयोजन 19 ते 23 डिसेंबर मेरेन केला. देशभरांतल्या 48 नोडल केंद्रांत आयोजीत केल्ल्या ग्रँड फिनालेत 12,000 परस चड जाण वांटो घेतले, तशेंच 25,000 परस चड सल्लागार वांटो घेतले. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर भाजपाच्या संसदीय दळाची बसका जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी संसदेत जाल्ल्या घुसखोरीच्या घडणुकेचेर विरोधी पक्षाच्या वागणुकेचेर तिडक उक्तायली. इंडी गठबंधनाची मोख आमच्या सरकाराक काडून उडोवप आसा, मात आमच्या सरकाराची मोख देशाक बरो फुडार दिवप आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आपल्या उलोवपांत सांगलें. उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना, और लेकिन हमारे जो हम सब जो बैठे हैं तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का ये हमारा सोच है. उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है. उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2 दिन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जो गए थे उसके बारे में उल्लेख किया. दिवचलचो फामाद श्री शांतादुर्गा देवीचो नवो सोमार व्हडा भक्तिभावान मनयलो. गांवकरवाडा दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मंदिरात तशेंच श्री लक्ष्मीनारायण मठांतल्या श्री शांतादुर्गा मंदिरांतल्यान पालखी भायर सरल्यो. ह्या निमतान गायनाच्यो बसका आयोजीत केल्ल्यो. ह्या नवो सोमार उत्सवा निमतान दिवचलचेच न्हय तर पुराय गोंय तशेंच शेजारी राज्यांतल्यानूय भावीक व्हडा संख्येन देवीचें दर्शन घेतात. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी देवीचे दर्शन घेतल्या उपरांत आपले मनोगत उक्तायले. सगळ्या विजोलकारांक शुभेच्छा दिता. शांतादुर्गे देवीकडे मागता सगळ्यांचे दिवस सुखमय, आनंदमय आणि भरभराटीचे जावं, सगळ्यांचे मनोकामना पूर्ण जावं आणि सगळ्यांचे बरे जावं. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मदींच्या 3 खेळा माळेच्या साखळीतलो दुसरो खेळ आयज खाबेखा सेंट जॉर्ज पार्कात जातलो. सांजे 4:30 वरांचेर ह्या खेळाक सुरवात जातली. ह्या खेळा माळेंतलो पयलो खेळ भारतान जिखला. तिसरो आनी निमणो खेळ बिरेस्तारा जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD गोवा पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.